प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचें वर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 48 ते 42 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 38 to 42। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। दोळ्यांक दोळो दांताक दांत अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, वायट मनशाक तूं आडाय नाका। कोणेय तुका उजवे पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो दाखय। कोण तुजे आंगावेलें व्हरूंक न्यायसुबेत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय व्हरू दी। आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल। तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उसरें मागून घेवंक सोदता ताका पाठ वडिना। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें वर्तमान जें आमी आतां वाचलां तातूंत जेजू अशी शिकवण दिता जी जावन आसा एक नवी शिकवण। म्हणल्यार जें पोरण्या कोरारार मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे शिकयल्लें आनी आतां जें जेजू शिकयतालो तें सामकें बोलतेंच आसलें। कित्याक जेजू म्हणटा 38 वडीन, दोळ्याक दोळो दांताक दांत। पूण हांव तुमकां सांगता, वायट मनशाक तुमी आडाय नाका। कोणूय तुका उजव्या पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय। भाव भयणीनो, जेजू आयज म्हणटा वायट मनशाक तूं आडाय नाका। पूण भाव भयणीनो, आमी कितें करता? आमी जेन्ना पळयता की एक कोण कसलो मनीस, कसलो दादलो, कशी बायल कितें आपलें वायट जियेता आनी आतां आमकां कसलें वायट करता, आमी आतां तांकां वायट करपाक तयार जाता। म्हणजे आमी तयार जाता तांकां आमी वायट करपाक। जो कोण आमकां वायट करता आमी तांकां वायट करता। पूण जेजू म्हणटा दोळ्याक दोळो दांताक दांत हें अशें तुमकां बरोवन सांगलेलें। पूण तो म्हणटा जेन्ना कोण तुका दुखयता, तुज्या उजव्या पोळ्याचेर तुका मारता, तो म्हणटा दुसरोय पोळो तूं ताका दाखय। भाव भयणीनो, कोण आमकां एका पोळ्यार मारीत जाल्यार त्या मनशाक तुजो दुसरो पोळो दाखोवपाक सोंपें? कोणूय आमकां कोण मारीत जाल्यार, कोणूय आमकां कितें म्हणीत जाल्यार आमी एकदम रागभरीत जाता। आतां आमी तांणी आमकां कितें वायट म्हणलें, आमी तांकां वायट म्हणटा। कोणें आमकां कितें केलें जाल्यार आमी तांकां वायट करता। पूण जेजू आयज आमकां शिकयता, तो म्हणटा तुमी अशें करपाक तुमी अशें करपाची न्हय। कित्याक भाव भयणीनो, जो जेजूचो पाटलावदार करता, कोण जेजूचो पाटलावदार जाता, तो आतां आपल्या मनशाच्या स्वयमा प्रमाणे चलना, पूण तो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता। म्हणटच आतां आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, जें जेजून आमकां सांगलां, कोण तुज्या पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरो पोळो दाखय, हें आमकां करपाक जाय जाल्यार भाव भयणीनो, आमी जेजूचे पाटलावदार जावन आमकां पवित्र आत्मो मेळपाक एकदम गरजेचो। कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान जें जेजून सांगलां तें करूंक जाता। कित्याक भाव भयणीनो, आमच्या मनशाच्या स्वयमान आमी केन्नाच अशें करची ना। कोणें आमकां वायट केलें जाल्यार आमी ताका वायट करतले। म्हणटच कितें घडटा, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो समीदिव आनी सरवंडार मानता, कितें जाता भाव भयणीनो, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो आपलो शी मेर नासलेलो मोग, म्हणजे देवाचो सामको पवित्र मोग आमचे भितर तो ओतयता। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हो पवित्र मोग, हो देवाचो मोग, हो शी मेर नासलो मोग, देवाचो मोग आमी अनुभवला जाल्यार भाव भयणीनो, आतां आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता। जो कोण आमकां वायट करता ताका आमी करूंक जाता। आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आमकां एका पोळ्यार मारता, कोण आमकां कितें वायट करता, कोण आमकां कितें म्हणटा जें आमकां बरें लागना, आनी आमी ताचे पासून मागता, आमी तांकां बरें करता, आनी ताणें आमकां कितें वायट केलां तें आमी तें चिंतिना, पूण आमी तांकां बरें करूंक पावता। आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, जो मनीस जाणो की ताणें आमकां वायट केलां आनी आमी ताका बरें करता, तो चिंता ह्या मनशा कडेन कितें आहा जें म्हजे कडेन ना। कित्याक गाय हो इतलो मोगान चलता, कित्याक गाय हो म्हाका मारिना, कित्याक म्हाका हो त्रास करिना, कित्याक म्हज्या फाटल्यान म्हाका आतां जें हांवें ताका वायट केलां म्हाका वायट करिना। आनी आतां तो मनीस चिंता, आनी आतां जें आमी बरें केलां
तो आता देवाच्या राज्यान भितर सरता. ताका जाय जो जेजू आमचे कडेन आहा. म्हणटच भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी शेवटमान परगट करी नासतना फकत आमच्या सैमा वरवीं, आमच्या गोवायकी वरवीं, आमच्या जिविता वरवीं आमच्यान आतां दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान वा जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता. कशे भाशेन तांकां शेवटमान परगट करूंक ना. आतां आमचे जिवीत तो लोक पळयता की आमी लोकांक वायट करूं नये, लोकांन आमकां वायट करूं नये. आमी आतां तांकां वायट कांय करिना. आमी तांकां ताचे पासत मागता, तांकां आमी बरें करपाक चिंतता. आनी हेच करपाक देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. म्हणटच भाव भयणीनो, जे आमच्या मनशाच्या सैमान इन ह्युमन नेचर जे आमकां करूंक जायना तें फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान करूंक जाता. म्हणटच जे मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे बरयलें, दोळ्याक दोळो दांताक दांत, आनी आतां जेजू म्हणटा वायट मनशाक तूं आडाय नाका. तुका तुज्या उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. म्हणजे जेजू म्हणटा हें तुमकां जें हांव सांगता तें तुमच्या मनशाच्या सैमान करूंक जाता फकत म्हज्या कृपेन, म्हज्या मोगान, पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. ताणें आपलो शिमेर नासलो मोग आमचे भितर ओतयला. आनी त्या शिमेर नासलेल्या मोगा वरवीं आतां आमच्या पेल्याचो आनी दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आनी खरेपणी जेन्ना कोण आमकां मारता, कोण आमकां कितें वायट करता, आमी तांकां वायट करिना, पूण आमी तांकां बरें करता. कित्याक हें जें उतर जेजून आमकां सांगलां तें आमकां आमी करूंक पावता. आमच्या शक्तीन न्हय, पूण फकत देवाचे शक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तो हेंच करपाक आयज तर आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत पवित्र जावपाक आयज तर आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.